प्रितीच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी असले परिस्थितीन पडल्या म्हणजे कितें आमकां दिसता आमी सगळें जाणाव आनी आमच्या जिवितांत कोण ना कोण येता आनी आमी ताका पयस करतात आनी मागीर आमी चिंतूंक पडटा अरे हो येयल्लो तो आमकां आमचे आदार करूंक येयल्लो अशें आमी पळोवंक लागतात. अशीच एक घडणी आसा, एक काणी आसा. एक गोंयतांत एक पाद्री मीस म्हणूंक वतालो सदांच सांजेच्या 4 वरांचेर तो मीस म्हणूंक वतालो आनी एक दीस असोच तो बरो ना आता आनी मिसाक वचोंक तो पावना देखून तो आनीक एक पाद्रीक मीस म्हणूंक सांगता, थंय वचून मीस म्हणूंक सांगता आपूण बरो ना ह्या गोंयतान वचून मीस म्हूण. आनी हो पाद्री सादें आंगावलें घालून कॅज्युअल आंगावलें घालून तो थंय वता आनी 15 मिनट पयलीं तो त्या गोंयतान भितर सरता आनी दारार मारता. जेन्ना तातूंतली एक माद्र येता आनी पळयता तिका दिसता हो कितें मदत मागूंक आयला म्हणून आनी ती ताका म्हणटा आमच्यांनी तुका कांय आदार करूंक जायना पूण आमचें आतां मीस सुरू जातलें तो आमी बिजी आसात. आनी तो पाद्री हांसल्या तोंडान म्हणटा बरें सिस्टर आनी हांव परतून वता. आनी त्या फाटल्यान ती सिस्टर त्या पाद्रीक जो तांचे बरें सदांच मीस म्हणून येतालो ताका फोन मारून विचारता की वेळ जालो तूं खंय पावलो. आनी तेन्ना तो पाद्री सांगले उपरांतूच तांकां कळटा की त्या पाद्रीन दुसऱ्या पाद्रीक एक अरेंजमेंट केल्लो असो म्हणून आनी तांचें आख्खें जिवीत ती मागीर निराशी जातात. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांतूय असलीच एक परिस्थिती आमी पळयता. जेजू जेन्ना म्हणटा हांव देवान धाडलेलो सर्गीय येयलो गुंडो म्हणून जायते जुदेव लोक ताचे भार धरूंक विसरतात आनी ती म्हणूंक लागतात ती ताच्या गोरेब्याची ताचें आख्खें दुसरेंच चित्र ती पळयता. ताका जज करूंक लागतात, ताची नीट करूंक लागतात आनी ताचें आख्खें दुसरें चित्र ती पळयतात. हो जुजेचो पूत न्हय, हो म्हारेचो पूत न्हय, ती ताची आख्खी फामिलीची बॅकग्रावंड ती पळोवंक लागतात आनी ताका ताची नीट करतात. मोगाच्या भावा भयणी, आमची परिस्थिती जायते फावटी अशी जाता आनी आमी निराशी जाता. पूण जेजू आमकां सांगता की तोच जावन आसा जिविताचो उंडो. आयज तो आमकां आपयता आपणाचेरूच भरोसो धरून. आनी कितें जाता जायते फावटी आमी आमच्या जायत्या चिंतनाक लागून, आमच्या व्हडपणाक लागून, आमच्या वायट चिंतनां आनी कोन्याक लागून आमी जेजूचेर वो देवाचेर भार धरूंक वो जेजूचेर नदर मारूंक आमी विसरता. आमकां दिसता आमी जायते फावटी आमीच खरें म्हणून. जायते फावटी आमी आमचेच पदवेचेर चड आमी मन घातलेलें आसा, काळीज घातलेलें आसा. पूण देव आज म्हणटा आपणाचेर भार धर. आनी तेंच आमी पळयता पयले वचपांत एलिजा प्रवादी तो अरण्यांत तो धांवन वता. आनी कित्याक धांवन वता? कित्याक त्या काळार आहाज राजा एक अनभावार्थी राणी लागीं काजार जाल्लो आनी तिचे देवाचे जे कोण हें आसले धर्मशास्त्री आनी ते तांचे मोदी आनी एलिजा मोदीन एक वाद विवाद जाता आनी एलिजा तांकां मारून उडयता. आनी ताका मारलो देखून ही राणी एलिजाक मारूंक सोदता आनी तो पळोवन अरण्यांत वता. आनी हे वेळार एलिजा ही निराशी जाता आनी म्हणटा की देवा आपणाचें जिवीत काडून उडय. पूण देवाची खोशी दुसरीच, देवाचें येवजण दुसरीच एलिजाक. आनी तो ताका ह्या अरण्यांत जेवण आनी उदक दिता आनी ताका म्हणटा हेंच जावन आसा, तुका आनिकूय काम आसा, तुजें कार्य आजून सोंपूंक ना, तुजें कार्य आनिकूय आसा. आनी हेच घोटायेन तो मुखार वता. मोगाच्या भावान भयणो, देव आमकां आमच्या निराशीपणांत आसतना तो आमकां सोडिना. आमी केन्ना वायट परिस्थितीन पडटा तेन्ना आमकां सोडिना. हेंच आयचें वाचप आमकां सांगता. ताकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो, आमी जें कितें करता आमी देवाचेर आमच्या जिवितांत कितें करता आमी ते देवाचेरच भार धरून देवाचेंच बळ आमी मागूंक गरजेची. आमी सदांच मिसाक येतात
आमी सदांच मागणें करतात, रोजार करतात, रितीरांक वतात, पूण जायते फावटी न्हू आमी तें करूंक जाय म्हूण करतात, पूण आमच्या जिवितांत तो भावार आमी गोट करूंक केन्ना मुखार सरोनात. आमी आमचें आख्खेंच जिवीत देवाच्या हातांत समर्पूंक आमकां जायते फावटी त्रास पडटा. पूण आज जेजू म्हणटा आख्खें जिवीत आपणाचेरच ओपून दी आनी हांव तुमकां जिवितांत फुडो करूंक कसली अडचण्यो वो कसलेच कुडितां फुडो करून हांव तुमकां आदार दितलो. आनी मोगाच्या भावान म्हणून आमकां तो देव, आमचो देव जो मोगाळ आनी दयाळ सदांच दिता. आमी मिसाक वेता आनी ताची आमी कूड आनी रगत शिंवता, पूण जेन्ना आमी तें शिंवता आसतना तें भावार्थान शिंवताय वो आमी तें घेवंक जाय म्हूण शिंवतात काय तें आमी चिंतूंक जाय. तर आयच्या दिसा आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळया आमचें मन आनी काळीज खंय आसा काय. आमी चड करून आमी आमचेच शक्तीचेर वा आमचेच बळाचेर आमी पातयल्यात वा आमी आमचेरूच चड भार दवरला काय वो आमचे संवसारीक वस्तूंचेर चड भार दवरलेलो आसा काय वो आमी देवाचेर दवरतात काय. तो आमी होच नियाळ करुया आनी आमी तरी देवाचेर भार दवरचे खातीर आमचेच शक्तीचेर भार दवरला जाल्यार देवा लागीं ती कृपा मागुया. आमचें मन बदलूंक आमच्या काळजांत एक बदलणी हाडून आमच्या काळजांत जेजूचो आमी मोग अनुभवूंक हीच आमी कृपा मागुया आनी जेजूच्याच बळान जेजूच्याच मोगान आमी मुखार वचोंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.